कारण आयज हांगासले जे बारीक मनशां तळमळ वळखून तांच्यांनी हांगासर जे आयज खुर्च्यो म्हणात स्टिमर म्हणात अशे बारीक बारीक वस्तू जे लोकां पर्यंत पावोवन लोकांची सर्वीस करपाचो जे आयज ध्येय घेतला ते निश्चितच वाखाणण्या जोगे आसा। हांव परत एकदा तुमचें अभिनंदन करता। आयज आमची हेल्थ टीम फूल फ्रंट वॉरियर म्हणून आमी सारखे तत्परतेन काम करतात। हे दोतोर आसूनी नर्स आसूनी इतर आमचे सगळे ह्या हॉस्पिटलाचे कर्मचारी आसूनी किंवा आमच्या पार्शा सेंटराचे कर्मचारी आसूनी तांचे बी आमी खरेंच कौतुक करता। कारण हे आयच्या संकटाच्या काळांत ते आयज बरें कार्य करतात आनी अशें कार्य करच्या टायमार तांकांय आमी खंय तरी पाठबळ दिवपाची गरज आसता। हे प्रवीण आल्लेकरान वळखलें आनी आपलें एक पावल फुडें घातलें। हे करता आसतना त्यांनी आतां आनी एक बरी गोश्ट सांगली की आपलो हेल्पलायन नंबर जाहीर केलो। 24/7 hours तो आयज पेडण्यान अवेलेबल आसा आमच्या जनते खातीर। ही खरीच एक बरी गोश्ट आसा आनी जनतेन हेचो लाभ घेवचो अशें हांव अपील करता जनते कडेन। जनतेन तेंचे कडेन संपर्क सादचो। जे कितें जावं ते एम्बुलन्सा खातीर जावं ते कसले आनी कसले डिफिकल्टीज आसतले तांकां कोवीड रिलेटेड जाल्यार तेंचे निश्चितपणान तो फोन करचो। त्या नंबराचेर फोन करून आपल्याक जी सर्वीस जाय त्या सर्विसेचो लाभ तेंच्यांनी घेवचो अशें आमी परत एक लोकां कडेन मागता। संघान गेल्या 20 वर्सां वीज आसो पाणी आसो हेल्थ सर्वीस आसो ही कमकुवत जाल्लेली आसा। तेचे अत्यंत उदाहरण हे आयज जे पेडण्यान जे आमचे हॉस्पिटल्स आसा तुये आसा आयज कासारवळणी आसा थंयसर जे मुबलक जी पेशंटाक जनरल जी सेवा जाय ती सुद्दां मेळना। हेका जे आमी आयज पेडण्यान लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आयज असेंब्लीन धाडल्या ते हेका पूर्णता जबाबदार आसा। जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्वप्न आसलें ते की गरिबांक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय, गरिबांक सुखसोयी मेळपाक जाय, खंय तरी तांकां त्यांच्या कार्याची पोचपावती मेळपाचें काम आयज प्रवीण आल्लेकरान मोठ्या उमेदीन आयज समाज कार्य करतो म्हणून तेणी जें काम केलां ते खरेंच तेचें कौतुक करण्यासारकें आसा। आयज पेडण्याचो विकास नोकर सगळें जालें पण जो मनीस आयज गोंय सरकारान आसन हेल्थ जे आमचे आरोग्य आसा ते पेडणेकरांचें सांबाळूंक शकना तो पेडण्याचो आनी कसलो विकास करूं शकता। आयज हांव खरो म्हणशाले ह्या लोकप्रतिनिधीचो निशेध करता आनी प्रवीण आल्लेकरांचें इतल्याकच कौतुक करता की पेडण्यान जे समस्या आसा ते तेणी हेरल्या ते जाणल्यात तेणी की हे आयज पेडण्यान जावपाक जाय आनी आयज तो आपल्या जिवाचेर सगळे गोश्टी बेतून आयज जे हेल्थ आसो गांवांनी भोंवन लोकांक सोयी दिवपाचो प्रयत्न करता तेका हांव पेडणेकरांच्या वतीन धन्यवाद दिता। आयज तुया आनी कासारवाडणे हॉस्पिटलान विजीट करून आयज थंयसर हांवें स्टिमर्स दिल्ले आसा। स्टिमर प्लस कदेली दिल्या तांकां आनी मास्कूय दिल्या। हे कोणाक गरजो आसा पळय गरजेची वस्त तेंच्यांनी डॉक्टरान तांकां दिवपाची। हांवें डॉक्टरां कडेन हँड ओवर केल्ले आसा आनी अशेंच कार्य म्हाजें फुडें चलतलें आनी जाता तितले हांव हेल्प करपाक लोकांक फुडें आसतलो सदांच। आनी तेजेर म्हाजो नंबरूय आसा 24 hours हांव एवेलेबल आसतलो। केन्नाय तेंच्यांनी म्हाका फोन करूं येता।